वर्साचो सादो काळ 27वें सातोळे शुक्रार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 11 वळी 15 ते 26. त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हटले, बेलझेबूल देवचाराच्या पोरजांना उद्देशी हो देवचार काढता. हेर कोण कोण जेजूची परीक्षा करूंक स्वर्गावेली खुणा ताचे कडेन मागताली. तांची चिंता वळखून ताणें अशें तांकां म्हटलें, दर एक राजदोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घरार घर मोडून पडटलें. पूण तो सैतानूय दोशी जावन आपणाचेर झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें धरतलें. तर बेलझेबुलाची पदवीन हांव देवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेलझेबुलाची पदवीन देवचार काडटा जाल्यार तुमच्याशीच कोणाची पदवीन काडटात तर? म्हणटोच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाची पदवीन देवचार काडटा जाल्यार देवाचे राज तुमचे थंय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हत्यारां घेवन आपली रावणी राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना त्या हत्यारांचेर तो पातयतलो ती सगळी काडून घेवन तो ताचो माल वांट्टलो. म्हज्या बागाना तो म्हजी आड आसा आनी म्हजी बरी पुजायना तो शिंपडायता. मेळत मनशा वेलो भायर सरतूच तो सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसो मेळना जाणा जावन तो म्हणटा, हांव भायर सरतलो, त्या म्हज्या घरा हांव परत येतलो. आनी थंय येत जाल्यार तें झाडलेलें आनी निटुरलेलें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणाहून नोस्ते आनीक 7 आत्मे आपणा सांगाती घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपलें ठिकाण करतात आनी त्या मनशाची मागिल्ली दशा आदले परस पाश्ट जाता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.